नमस्कार आणि योकार स्वागत तुमचे गोमंतक टीव्हीचेर तुम्ही पळयतात आमचो एपिसोड स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर आसा एक स्वयंपूर्ण युवा अमरीश बाब कंटक. अमरीश बाब कंटक येतात मडगांवच्यान. अमरीश बाब कंटक आसात एक इंजिनियर, कंप्युटर इंजिनियर. फुडें ताणें GIM म्हणजे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटांत मार्केटिंग फायनान्स हे विशय घेवन MBA केला. GIM सारख्या प्रतिष्ठीत संस्थे भितर MBA करतकच ऑफकोर्स कॅम्पस प्लेसमेंट जातात आणि त्या कॅम्पस प्लेसमेंटांतल्यान तांच्या एफर्ट्सांतल्यान कॉग्निझंट ह्या नामांकीत IT कंपनीन अमरीश बाबान 10-12 वर्सां काम केलें. एक दशकभर कॉग्निझंटान काम करता आसतना वेगवेगळ्यो तरेच्यो कंपन्यो, वेगवेगळे तरेची आस्थापना, तांचे कडेन तांचें रिलेशनशीप आयलें. अमेरिकेक जावं, ऑस्ट्रेलियेक जावं, युरोपाक जावं, भारतांतल्यो कंपनी जावं, आनी तब्बल 10 वर्सां उपरांत स्वताचें कितें तरी व्यक्तिमत्व घडोवया, स्वताची आर्थीक सत्ता घडोवया, स्वताचें उत्तरदायित्व आपण गोंया खातीर दिवपा सारकें आसा आनी ती जबाबदारी आपूण घेतलो ह्या हेतून ते परतेक गोंयांत आयले आणि एटलस कोर लॅब्स, बिझनेस लॅब्स नावाचें आस्थापन अमरीश बाब तुम्ही सुरू केलें. अमरीश बाब, स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत या धारावाहिकान ह्या कार्यावळीन तुमचें स्वागत करता आणि आज आमी सुरू करूया तुमची यशोगाथा. अमरीश बाब, तुमचें कौटुंबीक बालपण आणि घरांतली सगळी जडणघडण कशी गेली? कारण आमी जे समजतात ते तुमचे वडील गल्फांत आशिल्ले, इंजिनियर आशिल्ले आणि थंय नोकरी करताले. करेक्ट. बापूय नोकरी करता आणि तोय फॉरेनाक करता. आवय हाऊसवायफ आसा, भयण दोतोरकी शिकता. अशा वातावरणान जेन्ना तुमी शिकतात तेन्ना साहजिकच आपूण नोकरी करतलो हेंच मध्यम वर्गीय मानसिकतेंतल्यान तयार जाल्ली आसता. आपली हें मायंडसेट तयार जाल्ली आसता. तुमी शिकतना कशें आशिल्लें? नोकरी करतलो कारण GIM वतकच म्हणजे अर्थातूच कॉर्पोरेट लायफान आपलें जीवन वतलें आणि तातूंत ITचो बॅकग्रावंड म्हणजे टेक्नो मॅनेजरियल अशें तुमी करियर घडोवपाचें. मागीर अचानक तुमी नोकरी सोडून धंद्यान आयले, सगळें आमकां आयकुपाक जाय. बरें, पयलीं थँक्यू तुमी म्हाका हो ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांगा येवन तुमचे कडेन उलोवपाक. थँक्यू व्हेरी मच मनोज बाब. खरें बरें दिसलें म्हाका तुमी म्हाका आपयलें मुद्दम. अँड हांव हांगा येवन आय कॅन टेल माय स्टोरी टू आमच्या गोंयकार भुरग्यांक सांगू शकता. बरोबर, तोच हेतू आसा स्वयंपूर्ण युवाचो. स्वयंपूर्ण युवा भितर आमी वळख करून घेतात तुमच्या सारक्या स्वयंपूर्ण युवाची, जाणे करून बाकीच्या युवांनी तुमच्या कडल्यान उर्बा घेवची, मोटिवेशन घेवचें. थँक्यू व्हेरी मच. सो म्हजी स्टोरी इफ आय स्टार्ट, हांव जाल्लो मडगांवाक, हय रावतालो मडगांवाक. हय म्हजें बेजीक इनिशियल स्कुलींग जालां लॉयला भितर. नीज मडगांवकार तूं? सामको. सो लॉयला 10वी पर्यंत लॉयला आशिल्लो. ताजे मागीर PCC केलें आणि मागीर GIM मागीर GIM केलें. सो जेन्ना हांव इंजिनियरींग केलें म्हणजे हांव म्हजें पास आवट जालें इन द इयर 2001. हय. आनी तेन्ना अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ September 11 आनी जे टेररिस्ट अटॅक जाले अमेरिके भितर, दी एंटायर जॉब मार्केट वॉज डावन. क्रॅश जालो. सारकें. सो दो आय वॉन्टेड टू बी इन टेक्नॉलॉजी, तेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल. सो आय गॉट इन टू GIM. सो आय अप्लायड फॉर GIM आनी थंय म्हाका एडमिशन मेळ्ळें. So 2 वर्सां I did in management and then through that I got नोकरी लागली. So I automatically नोकरी लागली तेन्ना. And then I joined in the end after many few other companies I joined Cognizant. So because I wanted to get into technology. So technology I got into in Cognizant म्हणजे उरलो बरो वेळ अबाउट 10-12 वर्सां उरलो थंय. बट दो बेज लोकेशन पुणे आसतालें म्हजें. I used to be sent to multiple countries. So my clients जे आशिल्ले, since I was in the financial domain, clients were Credit Suisse, Bank of New York Mellon, Australian भितर Macquarie Bank, one of the largest banks in Australia. तसले हातूंत भितर I was sent as as a technical architect over there. So my life remained क्लोज टू टेक्नॉलॉजी. पण तुम्ही शिकताना बी कशें दिशिल्लें तुमकां की एक दीस केन्ना तरी असो येतलो ज्या वेळाचेर हांव म्हगेलें स्टार्टअप करतलो, हांव म्हगेलें एंटरप्रायज करतलो, दिसतालें? शिकता आसतना ना, कारण घरांत बापूय नोकरी करता म्हणजे आनी दुडू येता, पयशे येता, दिनार येता, बायल्यान पयसो येता. सो नोकरी करप कितलें कम्फर्टेबल?
पूण तेन्ना कितें जातालें सर टू बी ऑनस्ट हय. तेन्ना आमी इतले फुडें विचार चिंतूकूच करत ना नाशिल्ले. चिंतूकूच ना सो इट वॉज टुडे वॉट यू वॉन्ट टू डू. हय आनी म्हणजे बापूय सुद्दां म्हणटालो म्हाका की यू डू समथींग तुका आवडटा तें कर हय. आनी तातूंत भितर राव. डोंट गो आफ्टर मनी, हय. गो आफ्टर एक्सलन्स. हां So if you follow excellence, तुका money येतली. And this is a line which also was later quoted in that movie Three Idiots. बरोबर So his teaching always was to ensure you become skilled, you become knowledgeable. तू आपल्याले कोर स्ट्रेंथ जी आसा पळय ती स्ट्रॉंग कर. एक कितली सुंदर गजाल अमरीश बाब आमकां सांगतात आपल्या वडिलां बद्दलची. म्हणजे अमरीश आपल्या बापायची एक काणी सांगता. म्हणजे कितें नवें कितें आसा ताच्या फाटल्यान न धांवता, जगजगता चकचकता हाच्या फाटल्यान धांवू नाका, पयशाचो लोभ करूं नाका, तुका आवडटा ती गजाल कर. आणि एक केदी व्हडली फिलॉसॉफी ही सामान्य मनशाच्या सामान्य मध्यमवर्गीय मनीस आपल्या तरणाट्या भुरग्याक सांगता, पिकता थंय धांवू नाका, आवडटा ती गजाल कर. आणि हेच सगळ्या पाल्यांनी जे पालक आज आमचे कार्यावळ पळयतात ताणें म्हाका दिसता हेच वाक्य तांच्या भुरग्या पर्यंत पावोवपाक जाय. जेन्ना जर तुमी भुरग्यांक जर सांगत चकचकता जगजगता थंय धांवू नाका, पयशा फाटल्याच पयशाचो मोह करूं नाका, आवडटा ती गजाल कर, डू वॉट यू लायक. आणि तो जॅपनीज फिलॉसॉफी आसा इकिगाय तेच सांगता. करेक्ट. आणि कितलेशे आमी एपिसोड स्वयंपूर्ण युवाचे केल्या. प्रत्येक मनशा कडल्यान हांव एक नवी गजाल प्रत्येक फावटी शिकता. आज तुज्या कडल्यान किंवा तुज्या वडिला कडल्यान हांव ती शिकता आणि ती हांव दर्शका पर्यंत पावयता. ती म्हणल्यार आवडटा तीच गजाल तूं कर. तू जेन्ना तें करता तू यू आर गुड एट इट. तू बरो आसता तातूंत भितर हय. बिकॉज इट कम नॅचरली. तू कित्याक बरी आशिल्लो अमरीश? सो भुरगेपणा आय वॉज गुड इन मॅथ्स. वा 10वीक हांव स्टेट टॉपर मॅथ्सा भितर. सो मॅथ्स वॉज ऑलवेज गुड. टेक्निकल हातून तू बरो मागीर तू कंप्युटर जालो. आणि जेन्ना क्लायंट्सा बरोबर डिलिंग करपा लागलो तेन्ना कितें शिकलो? सो दी अदर एडवांटेज बिकॉज आमी गोंयांत असतात आनी बिकॉज ऑफ स्कुलींग इंग्लीश लँग्वेज इज ऑलवेज गुड कम्पेर्ड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. आमकां तो खूब एडवांटेज. गोंयकारांची एक एडवांटेज ती उलोवपाचें कशें उलोवपाचें, कोणा कडेन कितें उलोवपाचें, कशें उलोवपाचें, पद्दती. हाव डू यू पुट युअर पॉयंट. यू मायट हॅव तुजे कडेन डिफरंट पॉयंट ऑफ व्यू आसत. आय मायट नॉट अग्री विथ वॉट यू आर सेईंग. तुमचे कडेन जें आसा तें आय मायट नॉट अग्री विथ. हाव डू आय पुट इट अक्रॉस टू यू, हाव डू आय लिसन टू तूं कितें म्हणटा तें गोंयांत रावन आमच्या भुरग्यांक ती संवय जाली सारकी. बिकॉज आमचे एक कितें जाता गोंयकार आमची व्हडली कम्युनिटी जाता. आमी लोकांक मेळटात, आमी उलयतात, आमचे फंक्शनां जातात, आमी एकमेकाक मेळटात, तरेतरेचे लोक मेळटात, तरेतरेची भाशाची लोक हांगा येतात, तरेतरे रिलीजन असतात हांगा. आमी सगळ्यां कडेन उलयतात. म्हणजे क्रिस्तांव दोस्त आसात, हिंदू दोस्त आसतात, कळ्ळें तुका. सो तांचे आमी फंक्शनां तांचे घरा. हे सगळे ल्हानपणाच्यान बाल वयाच्यान जे तूं शिकत आयलो म्हणजे तेच सगळे गोंयकार शिकतात सारकें. ताचो फायदो तुका आज धंद्यान जाता अशें दिसता? एब्सोल्युटली. कसो जाता? सो पयलीं इट हेल्प मी इन माय करियर. कळ्ळें तुका. सो बिकॉज जेन्ना तूं आतां भायल्या लोकां कडेन उलयता तांचे कडेन तुका यू अंडरस्टँड किंवा ते कशें उलयता. तांचे इंग्लीश वेगळी आसता, तांचे डायलॅक्ट. थोडे लोक इंग्लीश सामके फास्ट उलयतात, थोडे लोक सामके स्लो उलयतात. तांचे कडेन कशें उलोवपाचें, तांचे अंडरस्टँड कशें करपाचें, ते कितें उलयतात तें तुका व्हेरी इम्पॉर्टंट पयलीं. तूं 10 वर्सां कॉग्निझंटान हे वेगवेगळे सॉफ्ट स्किल्स शिकलो, टेक्निकल एक्सपर्टीज शिकलो, क्लायंटा क्लायंटा कडेन कशें जुळून घेवपाचें, तांकां कशी सर्वीस दिवपाची तें शिकलो. अचानक धंद्यान येवपाचें कशें तकलेंत आयलें? सो म्हाका मरे वेन आय जॉयन माय MBA जेन्ना हांव शिकतालो एंड देन वी वर एक्सपोज टू मल्टिपल इंडस्ट्रीज. सो हांव असो ते विचार करतालो की आतां आमचे टाटा आसात, बिर्ला आसात, अमेरिकेंत रॉकफेलर आसात. दीज आर बिग बिजनस हाऊसेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. ते कशें जाले? इट्स नॉट लायक ते ओवरनायट जाले. बरोबर. ते कोणे तरी एक स्टेप पावल घाल्लें, मागीर नेक्स्ट जनरेशन एक पावल घाल्लें. वेन यू डू सर्वीस म्हजें मत आशिल्लें की तूं सर्वीस कर, तूं कितलो तूं इवन CEO जालो वयलो बिजनसाचो, तुजो जो फॅमिली आसा, तुजो पूत आसा, धूव आसा, वॉट एवर, शी गोज नेक्स्ट आय स्टार्ट फ्रॉम झिरो. प्लॅटफॉर्म झिरो लेवलाचेर येवपा पडटा नेक्स्ट जनरेशनाक. सो तुका जनरेशन वेल्थ करपा जाय और जनरेशन इन्स्टिट्यूशन क्रिएट करपा जाय, तूं सर्वीस करून ती करपा पावपाना. बरोबर. इवन इफ यू डू अ स्मॉल एंटरप्रायज, तुजो जो नेक्स्ट जनरेशन आसा युअर फॅमिली तरी करून दवर, ताका एटलीस्ट ही वोंट स्टार्ट फ्रॉम झिरो, ही स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1, बरोबर, स्टेप 2. ताका मागीर तांच्या जनरेशनाक
नॉट स्टेप 2 फुडें व्हर, स्टेप 3, स्टेप 4 जाता तितलें व्हर फुडें. गोमंतक टीव्हीच्या दर्शकांनो तुमकां एक दुसरो लेसन आज आमचे इश्ट आमकां दितात. इश्ट कितें सांगता की जनरेशनल वेल्थ जर करतलो और जनरेशनल इक्विटी ताका आमी म्हणटा किंवा लिगसी इन्स्टिट्युशनल लिगसी जर तूं करतलो जाल्यार धंद्याक वचून तुजे कडेन पर्याय ना. कारण कितली बरी जर तुवें नोकरी करत जाल्यार तूं दुसऱ्यां खातीर काम करता. जेन्ना तूं धंदो करता तेन्ना तूं स्वता खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर आनी येवपी जनरेशना खातीर काम करता. कारण सेकंड जनरेशन जेन्ना सुरवात करतलो धंद्यान ताका ऑलरेडी कितें तरी केल्लें आसतलें आनी हें इन्स्टिट्युशनल लिगसी करपाक धंदो अवश्य करचो, ल्हान किंवा मोठो करचो पण प्रयत्न अवश्य करचो हेंच आज आमचे स्वयंपूर्ण युवा आमकां सांगता. सारकें. आनी अदर थिंग आय लर्नड इज कंपनीज आर मेड आउट ऑफ पीपल. सो तुका पीपल मॅनेजमेंट कळपा जाय. आतां जे लोक म्हजे बरोबर काम केल्या इतलीं वर्सां, एट अ फोन कॉल दे वील बी रेडी टू वर्क विथ मी. बरोबर. तांकां सांगलें यो काम करपा यो म्हजे बरोबर, दे वील. इट इज सेल्फिश ऑफ मी टू एक्सपेक्ट देम टू कम एंड वर्क. हय. बट इन केस आय नीड हेल्प ऑर आय नीड समबडी, आय एम 110% शुअर हे लोक म्हजे कडेन काम जे केल्या पळय म्हजे बरोबर, ताका एक उमेद येता आनी काम करपाक. तशी ती बॉन्डिंग आसता अरे वा. आमचे बरोबर. बिकॉज इन द एंड इट इज about people. Your organization is as good as the people it has. So जे तू लोक घेऊन चलतात, and you should also understand with people is, and that's the biggest skill I want to tell the anybody who's getting into entrepreneurship or even in service for that matter, ki people that you work with they are very important because they make your organization. Organization is not because of ब्युटिफुल. it is because the people लोकांक बरोबर मना जोड, लोकां बरोबर मना जर जोडत जाल्यार आयुश्याचें धंद्याचें बी बरें करूं जाता. ही तिसरी शिकवण आमकां आमचो स्वयंपूर्ण युवा आज आमकां दिता. बाब म्हाका एक सांगात, आतां तुमच्या आस्थापना बद्दल, ताका तुमी म्हणटात एटलस स्कोर लॅब. एटलस कोर लॅब्स. तुमी मडगांवच्यान ते चलयतात. हय. आज तुमचे क्लायंट्स कोण, कसल्या पद्दतीचो धंदो तुमी करता, आज तुमच्या बरोबर कितले लोक कामाक आसा आनी कशें तुमचें नेटवर्किंग जाता? ओके. सो म्हजी कंपनी हांवें जेन्ना सेटअप केल्ली, इट स्टार्टेड एज अ प्रॉडक्ट कंपनी. सो द आयडिया वॉज की हांव एक प्रॉडक्ट आयटीचो प्रॉडक्ट डेव्हलप करतलो. आनी तें कितें जाल्लें, आय वॉन्टेड टू स्टार्ट समथींग ऑफ माय ओन. इतलीं वर्सां काम केली, भायर आशिल्लो. म्हजी वायफ सुद्दां आयटीन आसा. अरे वा. सो वी वर दोगी जाण भायर आसतालीं, पूण केन्ना जाता डिफरंट प्लेसीस जाताली. सो देन कमिंग बॅक टू भुरगीं जातकच वी सेड वील कम बॅक टू गोवा. इंडिया येवपाचें. आनी इंडिया म्हणल्यार इंडिया वॉज गोवा फॉर अस. करेक्ट. सो आमी गोंया आयलीं. गोंया येतकच आय वॉन्टेड टू स्टार्ट समथींग ऑफ माय ओन. शाबास. विथ दॅट पयली आयडिया जी आयली म्हजे तकले भितर, विच आय केम बॅक टू गोवा, वॉज स्टार्टिंग अ फूड डिलिव्हरी ॲप. तेन्ना पुण्या मुंबईक बी देर वॉज झोमॅटो आनी स्विगी आसताले. गोंयान नाशिल्लें. गोंयान आनी फूड पॅन्डा म्हणून आसताले. गोंयान नाशिल्लें तेन्ना कांय. सो द आयडिया वॉज अरे दीस कॅन वर्क फॉर गोवा. सो विथ दॅट आयडिया हांवें सेटअप केलें. ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट चालू केल्लें आनी फुल्ली डेव्हलप जालें सॉफ्टवेअर. इट टूक मी अबाउट 4 म्हयने टू डेव्हलप दॅट एंटायर सॉफ्टवेअर. टेस्टिंग सगळें जालें ताजें. तितले म्हणल्यार बातमी आयली की स्विगी एंड झोमॅटो आर एंटरिंग द मार्केट. सो बिफोर आय स्टार्टेड द ड्रीम वॉज डेड. धंद्यान तुका रिस्क आसता अशें म्हणटात, अनसर्टनिटी आसता म्हणटात. 100 धपको तुमकां स्विगी झोमॅटोचो गोंयांत येतकूच मेळ्ळो. सो आतां कितें करया? इट वूड बी लायक धंदो बंद करया, बरोबर, आनी परत नोकरेक या अशें दिसता. हय. तें लोकांनी म्हणलें बाबा जायना अशें आसतालें तूं वच. पूण आनीक म्हजी बापायली सेयींग आसा की जेन्ना तूं देवाक मागता, आनी आमी देवाक खूब मागता. आमचो मंगेश महालक्ष्मी आमची कुलदेव देवता. सो तांकां आमी खूब मानतात. सो तो म्हणटा तुका देव जेन्ना पळयता, तुका जेन्ना त्रास येतात, इट इज प्रायमरीली गॉड गिवींग यू एन ऑपॉर्च्युनिटी. आतां तूं देवाक मागलो की आपल्याक गिरेस्त कर, कळ्ळें तुका, मागतात, कळ्ळें तुका. देव तुका पयशे हाडून दिवपा ना. बरोबर. देव वील गिव यू एन ऑपॉर्च्युनिटी टू बिकम रिच. बरोबर. इफ यू से आय वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉंग, गॉड वील नॉट मेक यू स्ट्रॉंग, ही वील गिव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू बी स्ट्रॉंग. तशें वेन एन एडवर्सरी कम, तुका त्रास जाता, कितें तरी घडटा तुजी लायफा भितर, अंडरस्टँड की देव तुजे बरोबर आसा, पूण दिस इज फॉर यू टू गेट बेटर. तुका जे लायन जाय, देर इज समथींग बेटर फॉर यू. भायर कसो आयलो तातूंतल्यान? सो वॉट वी डीड इज वी पिवटेड. आमी कितें केलें, तें ॲप आमी चेंज केलें, मॉडिफाय केलें. द स्केलेटन बॅकग्रावंड सेम दवरलो. वी मेड इट इंटू एन ई कॉमर्स ॲप. आनी लकीली म्हणपाक जायना, पूण
अचानक त्यांना कोविड सुद्धा आयलो. हय. दिस वॉज अराउंड आणि त्यांना खरी 2019. गरज पडली त्या ऍपाची. हा, सो कोविड येतकच ई कॉमर्स ऍपाची अनसर्टनिटी आणि अपॉर्च्युनिटी या दोन गजाली बद्दल ताणें बरें सांगलें की देव जर तुका मदत करूंक जाय जाल्यार देव तुका अपॉर्च्युनिटी दिता, देव तुका संदी दिता. एक नवो ऍप ताणें केलो स्विगी झोमॅटो सारकोच, कारण त्या वेळाचेर गोंयांत ते सर्वीस डिलिव्हरी चॅनल्स नाशिल्ले. ऍप डेव्हलप जालो, 4 म्हयन्याचें काम, दीस रातीचें काम, मागीर सडनली तो ऍप येतकूच कितें करूं त्या प्रोडक्टाचें, प्रोडक्ट बेस बिकम ऑब्सलीट, युजलेस. तातूंत जर मॉडिफिकेशन करतकूच नवी संदी आयली कोविडच्या दृश्टिकोनांतल्यान, जंय ताचो हो प्रोडक्ट खपपाक शकलो. पळयात, जेन्ना आमी म्हणटात धंद्यान चड आनी उतार आसतात, चडशा फावटी चडूच आसता, कमी फावटी उतार आसतात. त्या उतारा भितर जर तुमी तिगले, तिगून उरले जाल्यार तुमी आकाशा कडेन झेप घेवंक शकतात. हाचें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे अमरीश बाब, कंटक. अमरीश बाब तो एक व्हडलो फेस, अप अँड डावन. आज तुमच्याकडे जवळजवळ 14 ते 15 लोक गोंया भायर रावन तुमचे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतात. तुम्ही बिझनेस रिलेशनशिप्स मॅनेज करता. Correct. तुम्ही संबंध भोवत असतात आणि आज तुम्ही संबंध भारता भितर वेगवेगळ्या आस्थापनांक, ल्हान मोठ्या धंद्याक तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट तांच्या खातीर करता. करेक्ट. कोण कोण क्लायंट्स तुमचे आता? पयलीं कोण कोण आशिल्ले? So पहिली, so once this happened, we took a pivotal shift. हय. So from being a product Product company, development. we went into services. वा. So that was a tactical shift that we did at Right. that point. So as service, we started taking up turnkey projects. So one major project आम्ही जो केल्लो तेन्ना was the entire notification system for Air India. शाबास. So the Air India जेन्ना तुम्ही फ्लायट घेतात Right. in India or SMS international, येता, नाजाल्यार व्हॉट्सएप मेसेज येता, नाजाल्यार कितें ईमेल येता. all that was systems designed, developed ताका आमी by us. म्हणटात प्लॅटफॉर्म डेव्हलपमेंट. या प्लॅटफॉर्म डेव्हलपमेंट, नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म डेव्हलपमेंट और नोटिफिकेशन प्लॅटफॉर्म डेव्हलपमेंट, एअर इंडिया हे सगळें करपाक बसना. तें सगळें सर्विसींग करपाचें काम कंटक बाब म्हणटात आपणें केलें. सो आमी पयलीं तांकां केलें आनी तांकां मागीर हँड ओवर केलें. Wow. सो थ्रू अ थर्ड पार्टी. शाबास. सो तें केल्लें आमी. वी ऑल्सो वर्कड विथ HDFC Bank for developing certain aspects of their call center solution, because there was through a third party. So ते केलें. आणि सो बेसिकली लॉट ऑफ फायनान्शियल इन्स्टिट्युशना कडेन आमचें काम चालू आसा एट द मोमेंट. सो 2012 तुम्ही सुरू केलो धंदो काय 2018? 2018 आणि आज 2026. 2018 ते 2026 भितर धंद्याचे कितलेशे चढ उतार तुम्ही पळयले? उतार कमी आशिल्ले, चढाव आशिल्ले. उदो म्हणला तशें. एकदा जर तुमचें डिटर्मिनेशन आसत आनी काम करपाची जर ताकद तुम्ही जर डेव्हलप करत जाल्यार उतार तशे कमीच मेळटात. त्या उतारा भितर जर धारिश्ट दवरत, धैर्य दवरत जाल्यार बऱ्यो संदी तुमकां प्राप्त जाता. आज जे लोक तुमच्या बरोबर काम करतात तांकांय कदाचित दिसता आसूं यें की आमी कितें तरी आमचें स्वताचें उबारुया. अशें केन्ना कितें जालां? स्वताचे करूनात लोकांनी, Right. पूण पीपल हॅव ऑप्टेड टू गो आउट अँड अच्छा. आय हॅव एनकरेज देम. आय इवन फॉरवर्डेड देअर रेज्युमेस बिकॉज कितें जाता एट सम पॉयंट देर इज अ स्टॅग्नेशन अँड इट इज सेल्फीश फॉर मी की बाबा हे मनशाक टॅलंट आसा, इफ ही हॅज टू गो अहेड it is good that he goes ahead. I can't hold him back from my selfish interest. I have to develop talent and at some point the talent will move ahead. But I remain connected with that person. ताजे connection असतात माझे कडे. शाबास. Because I am looking at his welfare. ताजे welfare झालं माझे welfare जाता. बरोबर. तशें. कंटक बाब, तुम्ही जवळजवळ 10 वर्सां सर्विसान उरले. Correct. ताच्या नंतर 8 वर्सां तुम्ही स्वताच्या बिझनेसान म्हणजे स्वता तुम्ही स्वयंपूर्ण जाले आणि धंदे बाकीचे स्वयंपूर्ण करपाक तुमच्या सर्व्हिस डेव्हलपमेंटांतल्यान वा सर्व्हिस चॅनलांतल्यान ते स्वयंपूर्ण जातात. ह्या दोन्ही रोला भितर म्हणजे आज ओनर ऑफ अ धंदो म्हणजे ओनर ऑफ अ स्टार्टअप आणि अर्लियर वर्किंग फॉर समबडी एज एन एम्प्लॉई म्हणजे नोकर. Correct. तुम्ही आणि आम्ही पयलींचे. ह्या दोनाच्या पायवोटल जो शिफ्ट जाता आमच्या संबंध रोल्स आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी भितर, तातूंत तुमकां कशें, हाऊ यू कूड एडजस्ट युअर सेल्फ? See, adjustment was pretty easy. कितें जाता when you get into in a corporate life management, तुका at every stage there are different responsibilities. तुका जाय ते तू करपा मेळना. तुका आवड आसूं ताजी पूण तू करपा मेळना बिकॉज तुजी जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स यू टू डू समथींग. बरोबर. when you are doing your own तुका जाय तशें करपा मेळटा
ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ Challenges अदर आणि चॅलेंजीस other, अदर yeah, रेग्युलेशन्स बरोबर. अदर त्या दायऱ्या भितर तुका करूं जाय. करपा पडटा. सो तो एक आसता. पूण द कॉमन थिंग बिटवीन बोथ इज पीपल. यू नीड टू लर्न हाव टू वर्क विथ पीपल. आता वन मंत्रा दॅट आय फॉलो इज इफ आय एम वर्किंग विथ समबडी हय. माय जॉब इज टू एन्श्योर ही सक्सीड्स. बरोबर. सो आता सपोज तुम्ही म्हजे क्लायंट, इफ आय कॅन हेल्प यू सक्सीड म्हजें काम जालें. हय मागीरूच तुमकां दुसऱ्या वेळा धंदो मेळूंक शकता. एक्झॅक्टली. सो इफ आय मेक यू लूक गुड, इफ आय मेक यू सक्सीड, तुजें जय जयकार जालें, तूं खूश जातलो म्हजेर आनी तूं म्हाका आनी धंदो दितलो. बाबा. दॅट हॅपन्स विथ एवरीबडी, इवन विथ युअर एम्प्लॉई. आतां एम्प्लॉईक तूं सपोज ट्रेन केलो, ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिली, ताका ग्रो केलो, तो खूश जातलो, तो उरतलो. ही मायट इवन गो फॉरवर्ड, बट ही वील ऑलवेज कीप यू इन की बाबा हाणें आपल्याक बरें केलें, हो बरो मनीस म्हणून. सो यू हॅव हीज गुड विशीस. ही मायट नॉट बी विथ यू, बट हीज गुड विशीस वील रिमेन विथ. अमरीश बाब, जेन्ना तुमी कॉग्निझंटांतल्यान गोंयान आयले आपलो स्टार्टअप करपाक, लग्न जाल्लें तुमचें आनी तुमी म्हणलें की आपली बायल ती IT क्षेत्रांत आशिल्ली, दोगांय तुमी आयली, म्हणजे दोगांयक अशें दिसलें ना की एकट्यान पयली नोकरी सोडची, आमी दोगांय रिस्क कित्याक घेतात? ना, हांवें नोकरी सोडली, ताणें सोडूं ना. हां. सो तें आमी हें केल्लें की शी कंटिन्यूड विथ हर वर्क. आनी नाव वॉट इज शी डुईंग? शी स्टील वर्किंग इन IT. वा वा, शाबास. तिका दिसता आसत की आमी केन्ना तरी त्या धंद्यान परते आपुणूय तुका जॉयन जावचें म्हणून. ना, आय टेल हर तूं दुसरो धंदो सुरू कर. अच्छा. बॉस एट होम कॅनॉट बी बॉस एट वर्क. सुंदर सुंदर सुंदर. हाका म्हणटात इंडिपेंडन्स दिवप. खुबशे फावटी आमी पळयतात की एक जर डिसिजन जालो, एक निर्णय जालो, घो बायलेचेर लागता. एक बरी गजाल आमी पळयली की जेन्ना ते आयले आनी मध्यमवर्गीय मनुष्य अशेंच चिंतता, म्हणजे आपूण नोकरी सोडटा, आपूण आतां धंद्यान वचूंक सोदता, तूं तुजी नोकरी शाबूत दवर आनी तूं कंटिन्यू कर. आज अमरीश बाब म्हणटात की बायलेनूय येवचें, पण नवें कितें तरी सुरू करपाचो हावेस तिणेंय दवरचो. ती जर आयकता आसत जाल्यार दीस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टंट क्लू फॉर यू, सगळ्या दर्शकांकूय बी, की आमी सगळे एकमेकाक जर तितलो स्पेस जर दिलो, इंडिपेंडन्स जर दिलो आनी दुसऱ्याचें बरें चिंतलें, वदळ तुमी म्हणलां तशें, दुसऱ्याचें बरें चिंतलें आनी आमी जर आमचें बरें जर तांचे पर्यंत पावोवपाक शकले, आमी दोगूय, आमी दोगांय किंवा आमी सगळे ग्रो जावंक शकतात. एब्सोल्युटली. आज सगळ्या तरणाट्यांक, मेनली इंजिनियरींग बॅकग्रावंडाचे जे तरणाटे आसतात, तांकां म्हाका सदांच दिसता की टॅक्निकल स्किल्स हे तुमी ऑलरेडी घेतलां. विशय आसा तो फक्त मॅनेजरियल स्किल्साचो. तो मॅनेजरियल स्किल्स घेवपाक MBAच करूं जाय अशी गरज ना. खंय इंटर्नशीप केली, लोकांक मेळ्ळो, लोकां बरोबर काम केलें किंवा नोकरेक गेलो जाल्यार सुद्दां मॅनेजरियल स्किल्स डेव्हलप जाता कालांतरान. पण फायनली एक दीस असो येवं जाय की तुजे टॅक्निकल स्किल्स, कोर कॅपेबिलिटी आणि अक्वायर्ड कॅपेबिलिटी, मॅनेजरियल स्किल, ह्याका दोगांयचो संबंध दवरून आपलो स्टार्टअप करूं जाय. करेक्ट. तुका कितें दिसता भुरग्यांनी कितें करचें इंजिनियर्सांनी? पळय, इंजिनियर्स असतात, इफ यू आर एन इंजिनियर, हय. तुजें टॅक्निकल बेस स्ट्रॉंग आसपाकूच जाय. हय. बिकॉज कितें जाल्यार इन द एंड, आतां इवन म्हाका आतां फाल्यां सांगलें कोणें वचून कोड कर, आय वूड लव टू गो बॅक अँड सिट अँड कोड, अँड आय डू दॅट ऑल्सो. कळ्ळें? तुजी फावंडेशन स्ट्रॉंग आसपाकूच जाय. फावंडेशन स्ट्रॉंग ना जाल्यार तुगेली अभ्यासाक बिल्डींग हालता. बरोबर. फावंडेशन स्ट्रॉंग जाय. सो तुका तें, आनी स्कुलींग तूं, स्कुलींग कॉलेज तूं करता, दॅट इज स्टील 21, 23, 25 मॅक्स. दोज आर द इयर्स तुवें फावंडेशन तुजी स्ट्रॉंग करपाकूच जाय. तूं, आय मीन, भुरगीं कितें जातात, मजा करतात, हें करतात, हें करतात, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायफ. एक्टिविटी करात, खेळ करात, पूण अलॉंग विथ दॅट शिकपाचेंच जाय. आनी जे फंडमेंटल जे आसतात पळय, लँग्वेज जावं, मॅथ्स जावं, आनी इंजिनियरींग टॅक्निकल नॉलेजीस आसतात, ते फावंडेशन स्ट्रॉंग करपाकूच जाय भुरग्यांनी. दॅट इज पॅरामाउंट. बिकॉज फाल्यां कितें जावं, यू डोंट नो वॉट्स गोन हॅपन टुमॉरो. सो तेन्ना वेन थिंग्स गो सावथ, तुका यू नीड अ स्ट्रॉंग बेस टू कम बॅक टू बेसिक्स, कम बॅक टू द कोर. सारकें. आमी क्रिकेटासून तेच म्हणटात न्ही आतां, जेन्ना इट्स डिफिकल्ट टेस्ट मॅच, कम बॅक टू जे बेसिक स्ट्रॉंग असतात तेच बॅट्समॅन सर्वायव करतात. बरोबर. सिमिलरली इन लायफ, इफ यू आर वर्किंग इन एनीवेअर, एनीथींग, तुका जेन्ना बेज तुजी स्ट्रॉंग आसा, इफ थिंग्स गो सावथ, आनी केन्ना तेन्ना जातलेंच तें, इट्स नॉट गोन हॅपन, जातलें. यू कम बॅक टू युअर बेस, अँड बिकॉज युअर बेस इज स्ट्रॉंग, यू आर कम्फर्टेबल देर. सो दॅट इज बिकम्स युअर स्टार्टींग पॉयंट मागीर. Second very important thing is people management.
because you to management karnaka, you have to deal with people. There is no business or work that goes on without involving people. So लोक very important. लोकांक कशें उलोवपाचें, कशें कन्विन्स करपाचें, कसो तुजो पॉयंट घालपाचो, that is ते कोण शिकयना तुका, but that is something you have to learn स्वता. And कॉलेजीन इट्स अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी, बिकॉज कॉलेजीन देर आर फेस्टिवल्स, ऑर्गनायझेशन करपाक खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसा. दीज आर थिंग्स दॅट यू शूड टेक ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ टू डिवेलप दॅट सायड ऑफ यू. कसो आपण डिबेट करतलो, कसो आपण आपल्याला पॉयंट घालतलो, हाऊ डू आय वर्क विथ समबडी. तर तुजो पॉयंट वेगळो आसा, म्हजो पॉयंट वेगळो आसा. इदर आय कन्विन्स यू ऑर आय गेट कन्विन्स्ड, ऑर वी से we don't agree, we agree to disagree, but we are civil and cordial. Wow. Your point is your point, Wow. my point is my point, but we agree to disagree. शेवटचे 2 प्रश्न विचारता अमरीश बाब. एक म्हणजे आता गेल्या 8 वर्सात तूं धंद्यान आसा, केन्ना अशें दिसता की चुकीचो निर्णय घेतलो, बेटर धंद्यान आयलो? ना, अजिबात दिसना. अजिबात दिसना, केन्ना दिसना तसलो. वयल्यान तुका बरें दिसता? तशें न्ही. लोक म्हणटा न्ही ग्रास इज ग्रीन ऑन दी अदर सायड, हय. बट थंय आसतकच दिसतात की धंद्या येवपाचें. बरोबर. एंड दिस इज वॉट आय ऑलवेज वॉन्टेड. सो एज लॉंग एज तुका जर्नी जी आसा पळय, जर्नी खुशाल जाली, आय मीन डिफिकल्टीज आसाच, बट दॅट इज पार्ट. इवन कॉर्पोरेट लायफान डिफिकल्टी आसात. इट्स नॉट दॅट थंय एवरीथींग इज अ बेड ऑफ रोजीस. तशें ना, देर आर थॉर्न्स. सो ते आसात तुका. सो एज लॉंग एज यू नो दिस इज वॉट यू वॉन्ट अँड यू आर हॅपी विथ द जर्नी, एंड रिझल्ट इज ओके. सुंदर सुंदर. आज बऱ्यो गजाल्यो सांगल्यो अमरीश बाबान आमकां. धंद्यान कसो आयलो, 10-12 वर्सां नोकरी केल्या नंतर नवो धंदो सुरू करप, इट इज अ टफ कॉलिंग. पण गोंयान ताका आफयलो, धंद्यान ताका आफयलो, कितें तरी करपाचो हावेस ताका थंड बसूंक दिलें ना. आनी आज बरो धंदो IT क्षेत्रांत, सर्वीस डिलिव्हरीचो बरो धंदो ते करतात. पुण्यात तांचे 10-15 लोक ताच्या बरोबर काम करतात. सबंद भारता भितर ते सर्वीस दितात. युवा उद्योजक जे जावपाक सोदतात तांकां 1-2 टिप्स कितें दितलो? फर्स्ट मेन इम्पॉर्टंट, तुका जें आवडटा तें करपाचें मनशान. जस्ट बिकॉज समथींग इज फॅन्सी ऑर इन ट्रेंड कॉपी करूं नाका. करनाका. तुका जें आवडटा पळय तें देवान तुका तें करपा खातीर केलां, म्हणून तुका तें आवडटा. आनी तुका आवडटा म्हणून तें तुका सोंपेपणान येता, आनी तें सोंपेपणान येता म्हणून तूं बरो आसता तूं भितर. सो तें फॉलो कर. Enjoy the journey, not the destination. वा 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 वा. So these are 2 main things that I have always followed, and if I think somebody follows, it will be at the end it feels good. आज दर्शक बाब सगळे जाण तुम्ही आज जो गोमंतक टीव्ही पळयतात, तुम्ही सगळे आमचे इश्ट तुम्ही पळयतात अमरीश बाब कंटकाक, आमचो स्वयंपूर्ण युवा आयच्या दिसाचो. ह्या स्वयंपूर्ण युवान आपलें शिक्षण जातकीच 12 वर्सां नोकरी केली. 12 वर्सां नोकरी केल्या नंतर आपली कितें तरी अस्तित्व ह्या जगान आपूण दवरून वतलो, इन्स्टिट्यूशनल लिगसी करतलो, भुरग्यांक फाल्यां आपूण कितें तरी दवरतलो. ताणें शुन्यांतल्यान परत सुरू करूं नये हाच्या खातीर ते धंद्यांत आयले. आज सक्सेसफुली गेल्या 8 वर्सां धंदो करता. आनी स्वयंपूर्ण युवाची ही नवी काणी, म्हणजे फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड टू बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, ही काणी आमी पळयली. आनी अमरीश बाब सदां सांगता, आतां उदोळच्यान आमकां सांगत आसात की खंयचीच गजाल सामकी सोपी किंवा कठीण नासता. तुवें भितर जर तुवें आत्मो भितर घालत, तुवें जीव भितर घालत, तूं ताच्या खातीर जर खऱ्या अर्थान जर तळमळ काडत जाल्यार बरे दीस येवपाची शक्यता खूब आसा. आनी ताणें बरें म्हणलां गजाल की उतार खूब कमी आसता पूण चड आसतात. चड आसतले जाल्यार ताका मेहनतीची जोड जाय. ह्या मेहनतीची जोडीन, ह्या आपल्या कामाचेर केल्लें प्रेम आनी धंद्यांत येवपाचो हावेस, ह्या 3 गजालींचेर अमरीश बाब कंटक आज गोंयांत आनी गोंया भायर नांव कमयता. तो स्वयंपूर्ण युवाच्या आयच्या सदरांत तुमी पळयले बाब अमरीश बाब कंठक मडगांव रावून जो आपलो धंदो चलयतात. पुण्या, मडगांव सबंद भारतभर जे भ्रमण करतात आपल्या धंद्या खातीर आनी उर्बात दितात गोंयतल्या नव्या तरणाट्यांक स्वयंपूर्ण जावपा खातीर प्रयत्न करपा खातीर. अमरीश बाब तुमी हांगा आयले आनी तुमचे मोलादीक अशें मार्गदर्शन, तुमची ह्या धंद्यान येवपाची काणी तुमी गोमंतक टीव्हीक सांगल्या बद्दल तुमकां नमस्कार. थँक्यू सर, तुमी आमकां आपयलें. आनी इफ भुरगीं आसा गोंयांत and they hear my story and they associate and it helps them,
इट्स व्हेरी आय फील ऑनर्ड. वाव, थँक्यू सो मच अमरीश बाब कंटक. पळत राहात गोमंतक टीव्ही, पळत राहा स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत.